जिल्हा पंचायत वेचणुकेच्या प्रचारा खातीर मुख्यमंत्री स्वताचो आदेश स्वताच मोडटा होय आणि गोंय राज्य वेचणूक आयोग भाजपा सरकाराच्या दबावापोना वावुरता। मुख्यमंत्र्यान स्वताच जाहीर कार्यावळी करू नाकात असो लोकांक उलो मारला आणि कोरोनाच्या भयान तो स्वताच बंद दरवाजा आड जाहीर सभा घेता देखून हो प्रश्न उपरासला आणि आता तर ही खबर राष्ट्रीय बातमी जाल्या। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान शेनवारा उच्चस्तरीय बसका घेवन कोरोना आडोवपा खातीर गरजेचे ते सगळे उपाय घेवपाक सांगले। पूण जेन्ना जिल्लो पंचायत वेचणुकीच्या प्रचारा संबंधात शेनवारा सकाळी ताका प्रश्न विचारलो तेन्ना ताणें कितें जाप दिली पळयात। आम्ही ऑलरेडी कलेक्टरांक इन्स्ट्रक्शन्स दिला की कसल्याच पद्धतीचे गॅदरिंग, कसल्याच पद्धतीची मिटिंग्स, ह्या पद्धतीचे ह्याच्या फुडें म्हणजे फाल्यांच्यान सांजेच्यान ताच्या फुडें तुमी परमिशन दिवचें न्ही। हे ऑलरेडी ताका इन्स्ट्रक्शन दे विल टेक द डिसिजन। ओके, ते ताजे निर्णय घेतले। ओके, उरता उरलो नॉट फॉर द क्लोज डोर, फॉर द ओपन डोर मिटिंग्स ऑल्सो दे विल टेक। म्हणजे आमी म्हटलां की जेन्ना गॅदरिंग जावपाचें ना सरकारान म्हटलां तेन्ना ते ऑन द मिटिंग्स ऑल्सो दे विल टेक द डिसिजन्स। yes, of course, any meetings, anything. I am not specific about the ZP meetings only. त्याच दिसा मुख्यमंत्र्यान प्रियोळा, शिरोड्या आणि हरमला जिल्लो पंचायत वेचणुकीच्या प्रचारांच्यो जाहीर सभा घेतल्यो। सोमारा तो सावड्ड्या गेलो जाल्यार आयतारा विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामतीन दिवचल मतदारसंघातल्या लाटंबारसे गांवांत बायक रॅली काडली। वॉज सीएम दोन तोणाचो सीएम एक पयली लोकांक अपील केलें आणि सांचे हरमल जो अनंत गडेकर हो झेडपी कॅन्डिडेट आसा ह्या कॅन्डिडेटा खातीर हरमला वचून काल मिटींग अरेंज केली। काल ह्या सीएमाच्या स्टेटमेंटाचेर आमी इलेक्शन कमिशना कडेन काल आमी ओरल कंप्लेनूय फायल केल्ली आणि इलेक्शन कमिशनाचो रिप्लाय आयलो आणि तेणें क्लॅरिफिकेशन दिलां की सीएमाक ह्या संदर्भात कसलोच अधिकार ना आणि हे जे इलेक्शना संदर्भात जर खंय बंदी घालपा जाय किंवा कोरोना व्हायरसा संदर्भात जर कितें प्रिव्हेन्शन घेवपा खातीर सभांचेर बंदी घालपा जाय तो रायट इलेक्शन कमिशनाक आसा। ह्या विशया वयल्यान मतांतरां जाल्यांत। काँग्रेसीन राज्य वेचणूक आयोगा कडेन कागाळ नोंदयल्या आनी वेचणुकीच्या प्रचाराच्यो सभा सरकार आडावपाक शकना अशें वेचणूक आयोगान रजाव दिला। जाल्यार आम आदमी पार्टी म्हणटा सरकारान प्रचार सभा बॅन केल्ल्यान वेचणूक आयोगान जाहीर सभा घेवपाक तांकां परवानगीच दिली ना। पळयात। आमचे मनीस जे गेल्ले परमिशनाक तेन्ना तांकां क्लियर सांगलें की गव्हर्मेंटान सांगलां म्हणून नो पब्लीक मिटिंग्स वील बी अलाउड। हे इतलें आसतना चीफ मिनिस्टरूच पब्लीक मिटिंग घेता। दीस इज अनफॉर्च्युनेट। म्हणजे तुमकां हे सगळें फिक्सिंग करून इलेक्शन जिखपाक जाय जाल्यार तुमी जिखा, आमचें कांय प्रॉब्लेम ना। प्रॉब्लेम कितें जाला, एज आय सेड, द इलेक्शन कमिशन्स रोल इज हायली सस्पिशियस इन दीस मॅटर्स। आमी तांचे कडेन मागणी केल्या तुमी ब्रिफींग दिया म्हणून, हू इज कंडक्टिंग दीस इलेक्शन्स, तालावडे एसीच्यो खबरो करता। मजगती गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान जिल्लोधिकाऱ्यांक फुडें करून हेरांच्या सभांक बंदी घालून आपणे स्वता जाहीर सभा घेतिल्ल्याची खबर राष्ट्रीय चॅनलांनी दाखोवपाक सुरवात केल्या। तेतूंतल्या एका चॅनलाचो पळयात हो रिपोर्ट। Chief Minister of Goa also has flouted the norms. The Chief Minister of Goa, in his own decision on coronavirus, had urged political parties to not have any closed-door meetings or mass political gatherings, but he, in fact, isn't following that, putting lives at risk. Those are the exclusive pictures of the Chief Minister of Goa participating in one such gathering. आमचे खबराकार दिवचलच्यान महेश गोवेकार, मडगांवच्यान संदीप तुयेंकार, पेडणेच्यान संदीप कामुलकार, सावड्डेच्यान प्रहर सावड्डेकार आणि पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब।